अजून उजो आमचो डायरेक्शनान वयता, सिलिंडर फाटल्यान भरलेलो आसा, केन्ना सिलिंडर फुटात जाल्यार झिंगा मामाचे कितें जातले पळय, झिंगा मामांक सगळें ना. गणेश झिंगा मामान आमच्या कडे फकाणां करची न्हू, गोंयकारांकडे आमी जितले सोसला पळय तितले सोसले. त्या दिसा रेव्होल्युशन काबार सगळी वोट बँक कॅन्सल करूया, हेची लायकी हांकां दाखोवया. आयज आमकां हे शिकयतात, आयज आमकां शिकयतात गोंयान येवन हे वोट घेवन आमी गोंयकार म्हणून सांगता. ते उजो तो उजो पेटोवन आमी वयतले. ती कॅन्सल करपाची कॅम्पेन आयच्यान आमी लॉन्च करता. मनोज एकटो व्हडलो जावपाकूच जायना. क्रांतीचो उजो, चळवळीचो उजो, हे रेव्होल्युशनाचो उजो. जे दीस मनोजाक तुम्ही तकलेर बसयतले, ही वायल्ड फायर न्हू जी लायली ती डोंगर लासून काबार जालो ना, त्या दिसा रेव्होल्युशन काबार. वन मॅन शो करपाचोच ना हांगा. गोंयांत स्थळांतरण केल्ल्या लोकांनी गोंयांत मतदान करपा खातीर नोंदणी केल्लें मतदान कार्ड रद्द करपाचो निर्णय रेव्होल्युशनरी संघटनेन आयतारा दीस जाल्ल्या सांकवाळच्या जाहीर सभेन घेतला. गोंयांत स्थळांतरण केल्ल्या उपरांत गोंयांत मतदान कार्ड केला तांची नांवां गोंयकारांनी एकठांय करची अशें संघटनेचो मनोज परबान जाहीर सभेन उलयतना जाहीर केलां. आयज तुम्ही पळयता खंयच्यान पुलीस आसा, आयज ते वताक रावला आमकां लागून, तुमकां लागून, आमच्या सेफ्टीक लागून. पूण हो दीस आयज येवपाकूच जायनासलो गोंयांत. आयज आमच्या गोंयांत आमकां मिटींग घेवपाक पुलीस प्रोटेक्शनाचो दीस येवपाकूच जायनासलो, येवपाकूच जायनासलो. आयज ते बाबडे आपल्या ऑफिसान बसपाक जाय सुशेगाद. तांकां आयज हांगा येवचेच पडपाक जायनासलें. पूण ही परिस्थिती कोणी हाडली? ह्या सरकारान, ह्या पॉलिटिशियनांनी, ह्या MLAंनी, हे पंच सरपंच यांच्यानी परिस्थिती हाडली आमचेर. 40 न्हू 40 जाले, 40 कितले सेट येवन गेले. सगळे सेट कोण येयलो कोण गेलो मेलो काबार जाले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज एक कॅम्पेन लॉन्च करता, बिगस्ट कॅम्पेन गोंयची, जी अजून पर्यंत इंडियेन खंयच जावंक ना, अख्ख्या भारतान खंयच जावंक ना. जी गोंयान ह्या भायल्या लोकांची इल्लीगल वोटिंग कार्ड आसा ती कॅन्सल करपाची कॅम्पेन आयच्यान आमी लॉन्च करता. सगळी वोट बँक कॅन्सल करूया, हेची लायकी हांकां दाखोवया. आयज आमकां हे शिकयतात, आयज आमकां शिकयतात गोंयान येवन हे वोट घेवन आमी गोंयकार म्हणून सांगता. आयज जे तुमच्या गांवांत हे आसात भायले लोक, तेची वोट बँक कॅन्सल करूया आमी. आमकां तुमचो सपोर्ट जाय. आमी तुमच्या कडेन येतले, तुम्ही आमच्या कडेन येतले. आमी तुमकां लिस्ट दितले, फक्त आमकां तुम्ही लिस्ट हे तुमच्या गांवांत कोण कोण भायले आसा तेची लिस्ट दिवपाचे. सगळ्यांची वोट बँक कॅन्सल करूया आमी. गोंय सरकाराच्या सरकारी यंत्रणांनी जाहीर सभा घेवपा खातीर गोंयकारांक दिल्लो परवानो फाटीं घेवचो म्हूण गोंयांत स्थळांतरीत जाल्ल्या लोकांच्या दबावाक लागून सरकारी यंत्रणांचेर गोंयकारांनी वेंचून दिल्ले प्रतिनिधी दबाव घालतात. ही गोंयकारां खातीर वायट गजाल आसा अशें मनोज परब म्हणटा. आमी जागे जायना जाल्यार तुमची भुरगीं जी जातली फुडें ना जाल्ली, ही भुरगीं धाकटी जर येयला कोण, तांकां ह्या भायल्या लोकांच्या अंडर रावचें पडटलें. आनी हे MLAंकडे, ह्या आमदारांकडे तुम्ही जशी चप्पला झरयल्यात तशीच चप्पला झरोवची पडटली. सेम काय जावचें ना. जर तुमकां क्रांतिकारी गोंयकार म्हणून जगोंक जाय, जर तुमकां गुलामगिरी मुक्त जगोंक जाय, तुमचे डिसिजन आसतले. तुमच्या भुरग्यांक गुलामगिरीन धुकलपाचे, गोंयकारांची आयडेंटिटी, गोंयकारांची एक्झिस्टन्स गोंयान टिकोवन दवरपाचे काय ना, हे तुमचेर आसा, आमचेर ना. आमी फक्त तुमकां सांगपाक शकता, आमी तुमकां सपोर्ट दिवपाक शकता. पूण एवरी टायम तुमचो गांव वाटोवपाक आमी तुमच्या कडेन येवचे ना, आमी पावचे ना. सॉरी, पावचे ना. आमकां तो कल्चरूच करपाचो ना, वन मॅन शो करपाचोच ना हांगा. हांगा मनोज एकटो व्हडलो जावपाकूच जायना. जे दीस मनोजाक तुम्ही तकलेर बसयतले, त्या दिसा रेव्होल्युशन काबार. बरोवन घ्या, त्या दिसा रेव्होल्युशन काबार जातले. आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एवरी गोंयकाराक पावर दिवपाक जाय. जे गांवांत आमी वयता त्या गांवांक पावर दिवपाक जाय. ते तो उजो पेटोवन आमी वयतले, तो उजो पालोवन वयचे ना. फाल्यां मनोजाची नाल्यार आनी कोणच्या आमच्या भुरग्यांची गरज पडपाक जायना तुमकां तुमचो गांव वाटोवपाक.
अशें कितें तरी करून वयतले आमी आनी ही चळवळ फक्त सुरू जाल्या काबार जावंक ना. एवरी गोंयकाराक रिस्पॉन्सिबिलिटीची फिलिंग आसा पळय ती आमी काळजान घालता. तो उजो तो जो उजो आमी म्हणटा उजो उजो म्हणटा तो उजो तो हो क्रांतीचो उजो, हो चळवळीचो उजो, हे रेव्होल्युशनाचो उजो. ही वायल्ड फायर न्हू जी लायली ती डोंगर लासून काबार जालो ना. परतून सांगता हो जो उजो आसा हो चॅनलायज डायरेक्शन दिल्लो उजो आसा. वेल्डिंग मारतना पळयला तुम्ही, वेल्डिंग जेन्ना मारता आमी त्या उज्याक डायरेक्शन असता, त्याच्या फाटल्यान एक सिलिंडर असता जो त्याका गॅस सप्लाय करता. तसे आमकां सप्लाय गॅस तुम्ही करता, आमची गॅस तुम्ही. आणि जो उजो वयता डिफरंट डिफरंट पार्ट्स घेऊन जॉईन करता. तसे आम्ही गोंयच्या प्रत्येक कॉर्नराचेर वयता, प्रत्येक कॉर्नराचेर वयता आणि आम्ही ते गांव आसा ते युनायट करता एज अ गोवा. आणि फायनली जेन्ना सगळे वेल्डिंग मारून काबार जातले तेन्ना गोंय सगळे युनायटेड गड आसतले. परतून एकदा गड आसतले, ही मूड गड आसतली, ही मूड गड आसतली. तो उजो हे लक्षात धरा, हे लक्षात तकलेन घाला. गणेश झिंगा मामा म्हणून रावता. गणेश झिंगा मामा कळ्ळो मरे कोणतो तो. त्यांनी लेटर बरयले 1 तारखेर डेप्युटी कलेक्टराक. कितें सांग, आमची मीटिंग कॅन्सल कर खंय. आमची मीटिंग सांकवाळ्यांची जाता ती कॅन्सल कर खंय. ह्या झिंगा मामांक खबर ना, ह्या झिंगा मामांक खबर ना अजून पर्यंत आम्ही कंट्रोलान आसा, कंट्रोलान आसा. भुरगे अजून उजो आमचो डायरेक्शनान वयता. सिलिंडर फाटल्यान भरलेलो आसा. केन्ना सिलिंडर फुटात जाल्यार झिंगा मामाचे कितें जातले पळय झिंगा मामांक सगळचे ना. सो ह्या गणेश झिंगा मामान आमच्याकडे फकाणां करची न्हू. गोंयकारांकडे आमी जितले सोसला पळय तितले सोसले, आमी सोसले. तुवें जी तुजी कम्युनिटी हाडून दवरल्या ते कम्युनिटीचे नावूय घेवपाक मेळना. सो मातशें प्लीज अंडरस्टँड. जाल्यार ती कम्युनिटी दवरल्या तुवें इल्लिगली आनी आयज तूं पॉलिटिशियनाचो हो म्हणून दाखयता. वोट बँक कसो, ह्यो कसो डोनर कसो. त्याची सगळी वोट बँक कॅन्सल करया, सगळी वोट बँक कॅन्सल करया. टेन्शन ना.